नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर तुमचा होस्ट माय गोवा नेटवर्का वतीने एक स्पेशल इंटरव्ह्यू घेऊन यायला. तुम्ही जाणत असताना 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिस म्हणून मनयता, पुराय संवसारभर मनयता, पुराय भारतभर मनयतात. आणि अशाच एका व्यक्तिमत्वाचे एक योगा इन्स्ट्रक्टराची इंटरव्ह्यू आम्ही घेऊन यायला. एक स्पेशल इंटरव्ह्यू जाणून घेऊया ती व्यक्तिमत्व कोण आणि त्यांनी योगा कशी स्टार्ट केली, व्हॉट इज द योगासून किती बेनिफिट्स असतात ते सगळे त्याच्याकडे जाणून घेऊया. अंकिता, तुका येवकार आमच्या कार्यावळीत. आणि पहिली म्हटल्यार तुका परबी हांवें आयकलां की तू नॅशनलाक सिलेक्ट जाल्लें हय. आणि तू नॅशनलाक परफॉर्म सुद्दां केला. म्हाका एक सिंपल क्वेश्चन विचारता, तू एक तरणाटे खूप यंग एजीन तुवें नॅशनल गेम्सान हे केला, पार्टिसिपेट केला वा भाग घेतला. म्हाजे एक क्वेश्चन आसलो सिंपल, योगाच कित्याक वा दुसरो मळ कित्याक ना? कित्याक खुबशे जाणां दुसरे करियर वा दुसरें कितें चूज करता, डॉक्टर जावं आनी कितें हेर गजाली. तुवें योगाच कित्याक सिलेक्ट केला? माझे बालपण आसा पळय ते सगळे योगानूच गेले. माझो बाबा जो आसा तो एक एथलेटीक प्लेयर आणि माझो भाव जो आसा लौकीक, तो पयलीं योगा करतालो. सो तो योगा करता करता म्हाका अशें दिसलें की हांवूय भैयाचे पळोवन शिकचें. म्हाकाय ती एक उमेद येयली करपाची योगा. आनी ल्हानपणांतल्यान आमी योगाच फिल्ड धरलो दोगांयनी मेळून, भाव भयणांनी, आनी त्याच फिल्डान आमी कंटिन्यू केलें. आमकां खबर नाशिल्लें की आमी इतले फुडें पावतलीं म्हणून, पण आज आमी खूब फुडें पावल्या. ल्हानांतल्यान व्हडजाण पर्यंत आमी खूब कश्ट घेतला, खूब प्रॅक्टीस केल्या आमी, खूब हार्डवर्क केला आमी. आनी आतां आमी आमची जी कला आसा, आमी जी शिकता योगा, ती आमी बाकीच्या भुरग्यांक, जशी आमी ल्हानपणांतल्यान कला सादर करीत येयल्या तीच कला आमी दुसऱ्या भुरग्यांक दिवपाक चिंतता. सो आमी त्या खातीर आमच्यो ज्यो क्लासीस आसा त्यो क्लासीस आमी गेल्या 3.5 वर्सां आमी क्लासीस घेता हांगासर वेताळेश्वर देवळान. आमच्या एकाडमीचें नांव जावन आसा लक्ष्मी योग एकाडमी. आनी 3.5 वर्सां जालीं हांव आनी म्हजो भाव लौकीक गावडे दोगांय मेळोन आमी ह्यो क्लासी चालू केल्या आनी आमी ह्या भुरग्यांक, ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी शिकयता. तुवें म्हटलें 3 वर्सां जालीं तुका सुरवात जावन हे सगळें योगान तूं वचून. सो कितें स्ट्रायक जालें तुजे मदीं की वा कोणी तुका अशें मोटिवेट केलें योगान वचप वा हेर गजालीन वचप ना इन सेन्स योगाच कित्याक? योगा जो आसा तो असो फील्ड आसा की आजच्या ह्या पॅन्डेमिकान योगा खूब म्हत्व दिल्लें आसा. एनी डिसीज जालो जाल्यार तेज्या फाटल्यान डॉक्टर सजेस्ट करता की यू डू योगा. सो योगा हो एक असो फील्ड आसा म्हाज्या खातीर जितून खूब सक्सेस फुडें म्हाका दिसता. सो त्या खातीर हांवें योगा चूज केलो. कित्याक योगान फाटल्यान तुजें ब्रिदींग वाडटा, तुजें जें कॉन्सन्ट्रेशन आसता तें वाडटा, बाकीचे सगळे जे मसल्स, तुका एनी डिसीज आसा पळय तो योगाच्या माध्यमांतल्यान पयस वयता. सो ह्या खातीर हांवें चूज केलो की हांव एक योगा इन्स्ट्रक्टर जातलें. योगा इवन म्हाजें जें आतां शिकपाचें आसा तितून हांव योगानूच शिकता. योगा डिप्लोमा म्हाजो हालीं जाला. इवन म्हाका आयज फेलिसिटेट करपाचें आसा डिप्लोमा इन योगशास्त्र हांगासर तपभुमीन. सो आज 8 सुमार म्हाका तेणी आपयला फेलिसिटेशन करपाक. आनी योगा खातीर अशें खूब कितें आसा सांगपाचें सारकें, जितून खूब कितें म्हाका मेळ्ळां योगांतल्यान. ज्या स्टेज म्हाका स्टेज दिल्या योगान, एवरीथींग जें कितें आतां आसा पळय हांव, तितलें सगळें म्हटल्यार योगा खातीरूच आसा. इवन हांव आनी म्हजो भाव दोगांय कितें करता पळय ती योगानूच करता. तुका जेन्ना कळ्ळें की यू आर गोइंग टू प्रेजेंट नॅशनली, तेन्ना त्याची खोस कितें आसली वा भंय कितें आसलो की बाबा आतां हांव एक योगा इन्स्ट्रक्टर आसून नॅशनल परफॉर्म करतलें? वॉट वॉज यू थिंकींग एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम? सो त्या टायमार कितें जालें, आमकां आमच्या खातीर कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो योगा खातीर. सो स्पेशल अशी ट्रेनींग आसली आमकां. आमचे कोचीस जे आसले तेंच्यांनी आमकां खूब बरे तरेन आमचें कॅर घेतलें, आमचे कडल्यान प्रॅक्टीस करून घेतली. सो फियर असो नासलो म्हाका, स्टेज फियर. कित्याक हेज्यान पयलीं हांव जालें ल्हान वर्साच्यान, जेन्नाच्यान हांव 2nd स्टँडर्डाच्यान हांव योगा रिप्रेजेंट करता, स्टेज परफॉर्मन्स करता. सो म्हाका फियर असो कसलोच नासलो स्टेज परफॉर्मन्साचो.
पण कितें आसा आमचे गोवा होस्ट करता म्हणजे एक परफॉर्मन्स आपलो बरो जावपाक जाय. प्रायजाची आशा नासली बट आपले प्रेजेंटेशन बरें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें. सो आमचे जे YSAGचे सेक्रेटरी आसा संदेश सर तेंच्यांनी एक कॅम्प लावन दिलो. सो त्या कॅम्पाक आमी 2 म्हयने सुमार आमी प्रॅक्टीस केली, बरी प्रॅक्टीस केली आनी आमच्या सायडीच्यान आमी फूल 100% परफॉर्मन्स दिलो. ओके, लक्ष्मी योगा अकॅडमी तूं चलयता. आता तूं साधारण कितली भुरगीं येता? आमचे जे क्लासीस आसा लक्ष्मी योग अकॅडमी तितून अरावंड 50 स्टुडंट्स आसा म्हाजे कडेन. त्यान भायर आमच्यो क्लासीस फोंडा चालू आसतात, रिफ्ट कॉपरेटीव सोसायटी. थंय एक 30 सुमार भुरगीं आसा. त्यान भायर आमी हांगा पाटीदार भवन मडगांव थंय आमच्यो क्लासीस आतां 22 जूनांतल्यान स्टार्ट जातल्यो. सो थंय आमकां अरावंड 100 स्टुडंट्स आसा. कितें आसा पेड क्लासीस म्हणल्यार जो पळय एमावंट आसा पळय तो थोडो एमावंट आमकां उरता आनी थोडो एमावंट जो आमचो YSAG आसा पळय तांकां वयता, YSMP आसा पळय तांकां वयता. फाल्यां सकाळीं कितें जाता भुरगीं येता पण कितें आसा फ्री क्लासीस न्ही, आपल्याक जाय तेन्ना येतली अशें जाता. सो दॅट्स वाय आमी पे क्लासीस घेता. कित्याक भुरग्यांकूय दिसपाक जाय आपल्या फाटल्यान आपले पेरंट्स कितें तरी दिता तेजो व्हॅल्यू उरपाक जाय म्हणून आमी पे क्लासीस घेता. तें कांय ना. या खरें सारकें उलयलें तूं. भुरग्यांक तेन्नाच कळटलें जेन्ना पयशे दिवन वा खरेंच जेन्ना ती खंयचें तरी कार्य करता आनी ती कार्य करून मेहनतीचें फळ जेन्ना तांकां मेळटा तेन्ना ती खरी जी आमी कार्य केल्लें वा कश्ट केले ताचें फळ खऱ्यांनीच मेळटा हें भुरग्यांक कळून येतलें. हें बरी गजाल. एक लेग स्प्लीट आसा ते एक म्हाजें फेवरेट. लेग स्प्लीट जेन्ना हांवें आफ्टर 10th स्टँडर्ड हांवें ब्रेक घेतलेलो. सो म्हाजी बेंडींग कमी आशिल्ली बट म्हाजी जी स्प्लिटींग आसा पळय स्प्लीट ती म्हाजी केन्नाच कमी जावना. आजून पर्यंत म्हाजी स्प्लीट जी आसा पळय तशीच आसा. सो दॅट आसन तो म्हजो फेवरेट आसन. नायस नायस. कोणी समज आता योगा टीचर वा इन्स्ट्रक्टर जावपूच जाय ते तांच्या खातीर कितें इम्पॉर्टंट? योगा टीचर कित्याक खातीर जावप बिकॉज ऑफ आमकां कळपाक जाय की आमी आतां योगा करता. ओके, सो आतां खंय आमी सेशन आमकां सेशन घेवपाक आपयलें आमकां विचारलें की ह्या आसना फाटल्यान कितें बेनिफीट आसा. सो आमकां त्या टायमार तें सांगपाक कळपाक जाय की ह्या आसना फाटल्यान तेजो बेनिफीट कितें, हें आसन केल्यार तुमकां कितें फायदे जातले. सो हें एक योगा इन्स्ट्रक्टर जाता तेन्ना मेन इम्पॉर्टंट तुका प्रत्येक बॉडीचो स्ट्रक्चरा वयल्यान तुका ह्या स्ट्रक्चराचेर ही एक्सरसाइज, ह्या स्ट्रक्चराचेर ही एक्सरसाइज हें सगळें तुमकां कळपाक जाय. सो योगा इन्स्ट्रक्टर जाता जाल्यार ही स्टडी इम्पॉर्टंट. आता तुवें म्हटलें की योगा इन्स्ट्रक्टर जावपाक हे सगळी गजाल्यो म्हत्वाची खरें सारकें आसा तुजें. पूण एज अ यंग टीचर, एज अ यंग इन्स्ट्रक्टर आनी जेन्ना दुसरे योगा इन्स्ट्रक्टर आसता जे तुज्यान चड व्हडले आसता वयान आसूं. सो हाव यू सी समज आतां कोणी तुका म्हटलें टिका तरी जातात हेर गजालीन, सगळ्याच गजालीन टिका जाता. तुका टॉन्ट मारतलेच कोण ना कोण, कितें ना कितें म्हणटलेच. एज अ यंग तूं कशें पळयता यंगस्टर म्हणून? सो टिका करता तेका केन्नाच पोवप आसना म्हणटा. कोण टिका करता तेका करूं म्हणटा. जितलें हांव शिकलां तितलें हांव दुसऱ्यांक शिकयतलें. हेर गजाली कोण कितें उलयता हांव तेजेर लक्ष दिवचें ना आनी केन्ना दिय बीन ना. सो जशें म्हाका दिसता तशें हांव भुरग्यांक शिकयतलें. तशें हांव कोण म्हाका जाणटी कोण विचारता तांकां सेम जें म्हाका कळटा, जें हांव शिकलां, जें हांव करता तेंच हांव तांकां शिकयतलें. बाकीचें कांयच ना. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दीस, कितें प्लॅन आहा तुजो? म्हाका सेशन्स आसा, खूब कडेन सेशन्स घेवपाक आपयल्या म्हाका. सो कितें आसा म्हजो भावना कारण ना जाल्ल्या कारण तो एक्चुली हांगासर गेला ऑलिंपियड टीम घेवन कर्नाटका गेला. तो 22nd गोंयान येता परत. सो त्या खातीर सगळे सेशन्स जे आसा ते म्हाकाच घेवचे पडटा. सो थोडी कितें सेशन्स आसा ती हांवें घेता म्हणून सांगल्या बट सगळे कडेन म्हाका वचपाक पॉसिबल जावचें ना. सो जी 2-3 आसा 12 पर्यंत जी सेशन्स आसा आनी इवनिंग सेशन्स आसा टील 5 पर्यंत तितलीच सेशन्स हांव घेतले. तेज्या नंतर म्हाजी क्लास आसा. सो ते हेची बीइंग 3 इयर्स योगा टीचर आनी फुडलो प्रवास कसो कितें? फुडलो प्रवास म्हणल्यार म्हाका कितें करपाचें आसा पळय तें योगानूच करपाक जाय. तेज्या ऐवजी म्हाका आनी कांयच करपाचें अशें ना. अशें म्हणटा की सगळीं जाणां म्हजो आवाज खूब बरो आसा.
की म्हाका सगळ्यांनी म्हणजे खूप जाणांनी म्हाज्यो स्कूल टिचर्स आसा तेंच्यांनी म्हाका सजेस्ट केल्लें की तूं अंकिता म्युजीक कर. इवन हांव म्युजीक इज माय हॉबी म्हणून हांव शिकतां दुसरे कडेन. कला मंदिरान हांव म्युजीक इज माय हॉबी म्हणून शिकता. बट जे म्हाजें मेन हें आसा तें म्हाजें योगानूच आसा. जे म्हाजें मेन करियर आसा पळय तें सगळें योगानूच आसा म्हाजें. सो हांव जें म्हाजें करियर आसा पळय तें फूल योगा इन्स्ट्रक्टर जावपाचो हांव चिंत्ता आतां. योगा इन्स्ट्रक्टर एक बरो इन्स्ट्रक्टर जातलें म्हणून चिंत्ता हांव. आसाच सद्या, बट डिग्री जाय म्हाका. सो आतां म्हाजो प्रोसेस चालू आसा. सो पळोवया कशें कितें. हय, पळोवया कशें कितें तें. कितें डिफिकल्टीज फेस जाता वायल यू टीच ऑर वायल यू परफॉर्म? अशें केन्ना केन्ना आसता की सगळेंच सारकें वचना, केन्ना केन्ना परफॉर्मन्सा मदीं केन्नाय चुक्यो घडटात. चुक्यो घडप सादारण, तातूंत काय व्हडलें काय ना. पूण हाव यू हँडल इट? चुको म्हाजे कडेन खूब घडटा, कित्याक हांव आतांच शिकतां प्लस शिकयतां. सो कितें आसा, चूक ही जाता ती आतांच जाता, कळ्ळें न्ही. सो जेन्ना कितें आसता मेनी अ टायम जेन्ना तूं भुरग्यांक शिकयता तुका एक तो फियर आसता की फाल्यां सकाळीं तूं आतां भुरग्यांक शिकयता. एक बाय चान्स कितें इन्सिडंट घडलो, भुरगो सपोज पडलो जावं कितें जालें, सो तो एक मेजर म्हटल्यार त्या भुरग्याचेर प्रभाव येता. त्या भुरग्या खातीर तो एक भंय दिसता शिकयता आसतना की बाबा फाल्यां सकाळीं ताका कितें जालें, कळ्ळें. हो फियर आसता आनी अशें कांय ना भुरग्यां खातीर. त्या भुरग्यांक हँडल करप खूब मुश्कील आसा, कित्याक दे आर सामके ल्हान ल्हान भुरगीं आसा. सो तांकां हँडल करप एक खूब रिस्की म्हणटा पळय तशें ल्हान भुरग्यांक. कितें आसा 3.5 वर्सांतल्यान हांव भुरग्यांक शिकोवपाक स्टार्ट करता. ते 18 वर्सां सुद्दां चालूच आसता. सो तो एक मातसो फियर आसा की भुरग्यांक कशें कितें हँडल करतलें. भुरगीं मुडी टायप आसता खूब. आयज जर तर अशें करचें दिसलें, फाल्यां सकाळीं कितें भुरगीं झगडटा, पडटा आनी एक टायम आमकां येवपाक वचपाक लेट जाता, कळ्ळें. सो भुरग्यांक हाडप पावप हांव मी तें सुद्दां कामां करता. म्हणजे जेन्ना कोणाकूय पेरंट्सांक फावना, पेरंट्स एक फोन करता म्हाका की अंकिता असो असो प्रॉब्लेम आसा, मातसो भुरग्याक आपल्या अमक्या अमक्या जाग्यार दवरता, तूं मातशें ताका व्हरतना व्हर. सो हें करतना सुद्दां म्हाका अशें हें दिसना की हांव एक कितलें जाल्यार बरें कार्य करतां. सो केन्नाच अशें ना हांव येयना अशें हांव केन्नाच म्हणिना कोणाक फावना हें तें. म्हाका फावना सुद्दां जाल्यार हांव खंयच्यानूय टायम काडून त्या भुरग्याक हाडटा क्लासीक आनी पायताय बी. हय, इवन म्हाका अशें ल्हान ल्हान भुरग्यांक टिचींग करप म्हाका खूब आवडटा पयलींच्यान. ल्हान ल्हान भुरग्यांक सांबाळपाक, ल्हान ल्हान भुरग्यांक समजोवपाक म्हाका ल्हानपणाच्यान आवड आसा की तशें भुरग्यांक हँडल करचें. आतां एक निमणो प्रश्न, तूं एक यंगस्टर, तूं तुज्यान यंगस्टर जे भुरगे आसात ताका कितें मेसेज दिवंक शकता? जे म्हाज्यान यंगस्टर भुरगीं आसा आतां ज्या ह्या पॅन्डेमिकान जाल्यार हांव इतलें सांगपाक सोदतां तांकां की जाता तितले योगा करात. कित्याक तुमचें जें फुडलें करियर आसा पळय तें खूब हार्ड आसा, कळ्ळें न्ही. खूब डिफिकल्ट आसा फुडलें जें जनरेशन येवपाचें आसा तें. सो तुमी बरे रस्त्यार वचचें म्हणटा पळय तें म्हाका अशें दिसता की म्हाजें वांगडचें कोण आसा जावं म्हाज्या व्हडलें कोण आसा ती बरे लायनीत वचचें. तेणी बरी देख घेवची, इवन देख दुसऱ्यांक दिवची, कळ्ळें न्ही. रॉंग वेन केन्नाच वचप ना, कितें तें रायट वेन चूज करप. इवन जितलें जाता तितलें ह्या पॅन्डेमिकान आतां योगा करप, एक्सरसायज करप, ब्रिथींग जितलें वाडटा तितलें बरें. तुमची बॉडी फीट एंड हेल्दी उरता. इवन तुमचो डायट जो आसा, डायट मेन इम्पॉर्टंट. योगा करता आसतना डायट सामको म्हणल्यार सामको इम्पॉर्टंट. इफ तुजो डायट जर तर रॉंग आसा आनी तूं योगा कितलीय करता जाल्यार तुज्या जिवाक केन्नाच लागपाना. तूं जितलो योगा करता तितलीच तुजी डायट सारकी आसपाक जाय. खरें सांगता तुवें, देख घेवप आनी देख दिवप खूब इम्पॉर्टंट लायफान. आनी बरें दिसलें तुजे वांगडा उलोवप. परत एकदां तुका परबी 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाची आनी तुका आयज फॅसिलिटेशन मेळटलें तेजी सुद्दां परबी तुका. अशेंच योगाच्या मळार फळदरीत राव, यंगस्टर जावं भुरगे जावं यंगस्टराक शिकयत राव आनी तुजें नांव कमयत. देव बरें करूं. धन्यवाद.